देव बरें करूं. प्रकाश जी, दुसरे प्रकाश जी हांगा येवपाचे आसात, थोड्याच वेळान पावतले तुमच्या मजगती. दोतोर आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जी हांगा पाविल्ले आसात. हांव सदांच म्हणटा ही इज अ पॉझिटिव्ह थिंकींग मॅन. दोतोर, तुमकां ह्या सगळ्याक पळयतकच म्हाका तुमचो एक तो कोट याद येता, भिवपाची गरज ना. सो कोणें जरी कितें म्हणलें, बाबू डेंजर झोन आशिल्लो आसा किंवा बाबूची सर्वे सारकी येवंक ना, आयज एक सबूत तुमच्या मुखार आसा की बाबू इज 100% इन द सेफ झोन. एंड तुमचे हातूंत भितर तुमी जे लिस्टांक भितर जे 22+ म्हणटात तातूंत भितर तांचें नांव फर्स्ट लिस्टाक आसतलें, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. वेगवेगळ्यो अफवा येतात. काल पर्यंत आमच्या व्हॉट्सॅपाचेर आनी एक व्हॉट्सॅप युनिवर्सिटी चलता, तातूंत भितर वेगवेगळ्या तरेच्यो अफवा रुमर्स पसरतात. काल पर्यंत आमचे आमदार रिजायन जावपाक असेंब्लीक गेला म्हण एक हें आयलें आनी आमकां धक्कोच बसलो. पयर 2 दीस पयलीं हांव आमदाराक मेळ्ळो आनी विचारलें, आमचे म्हळ्यार कुंकळचे आमदार क्लाफास बाब, तो म्हणलो हें सगळें चालू आसतलें आनी चलता. तर चड वेळ घेनासतना मोठ्यान ताळे मारून हांव आपयता क्लाफासियो डायस MLA कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी व्हेरी व्हेरी मच इन BJP कमळ. सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. पियेदाद सायबीण माय आनीक चंद्रेश्वर भूतनाथ हाका नमन करून आयची ही जाहीर सभा हांव सुरू करता. आनी आयचे हे मिटिंगेक आमच्या मदीं आशिल्लो आमच्या गोंय राज्याचो CM डॉ. प्रमोद सावंत, तेच भाशेन ह्या वाठारांतलो आमचो केपें मतदारसंघाचो आमदार आनीक डेप्युटी CM म्हजो इश्ट बाबू कोळेकार, तेच भाशेन राज्यसभाचो MP विनय तेंडुलकार, तेच भाशेन जनरल सेक्रेटरी दामो नायक, आमचो आदलो आमदार आनी मिनिस्टर आनी ST जो चेअरमॅन बाब प्रकाश बेडीप, आमचे केप्पे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन, कावन्सिलर, सगळे ZP सरपंच सगळ्या नांव घेयना, आनी आमचो ह्या वाठारांतलो इन्चार्ज बाब विशाल देसाय, आमचो कुंकळेचो कावन्सिलर, सगळ्या प्रेस आनी इतर आमचे केप्पे मतदारसंघाचे जे व्हडले संख्येन हांगा हाजीर आसले म्हज्या मोगाच्या भावांदो आनी भयणांदो. पयली सुवातेर आज हांव खरेंच आमच्या बाबूक शाबासकी दिता. ही आज मिटींग ताणें ऑर्गनायज केली, हेजेर कळोन येता जे पळय आमी 10 जाणांनी जे बाबूच्या नेतृत्वीक तेज्या लिडरशिपी अंडर हे आमी पावल घेतलेलें, जे भारतीय जनता पार्टी मय जावपाक हें तुवें सारको निर्णय घेतलेलो म्हूण बाबू कोळेकारान हांव शाबासकी दिता. आनीक जेन्ना तुमी पळयतले आमी 10 जाण जेन्ना आमी पयले काँग्रेसीक निवडून आयले 2017 जेन्ना आमी पयलें जे गव्हर्मेंट जे आमचे गव्हर्मेंट सुत्रां येवन करूंक जाल ना काँग्रेसा कडेन, जे 5 एक्स CM आशिल्ले एकमेका सोटी घाताय कोण CM जावपा तो तूं हांव अशें करून सोटी घालूंक लागले. तेतून म्हळ्यार पारेकरांनी गव्हर्मेंट केलो, हे आमगे काँग्रेसी जालो ते जाणां. हांव सोबे मदार सांगूंक सोदिता, तिंगा सोटी घाताय कोण CM जावपा रे कोण CM जावपा म्हूण. सो हें अशें करून हें BJP पार्टी चलना. तेंगे एक तेणें केलें, एक तेंगे पार्टीन जेन्ना दिलो एक CM तो तेंगे जाता. आनी हांव शाबासकी दिता. जेन्ना आमकां जावं क्रिस्तांव व मुस्लीम लोकां आमचे मागीर डिस्टन्स दवरताले, म्हणजे ते कम्युनल मरे BJP अशें म्हूण आमी पयलीं सांगताले, पूण आमी आज भितर सरले थिंगा आनी आमकां खरें कळ्ळें हितून कांय डिफरन्स कांय ना म्हूण. जे CM डॉ. प्रमोद सावंत जी सगळ्यांचे काम करता आनी हेजेर आमकां कळोन येता आमकां ही पार्टी ही सगळ्यांची मोगा म्हूण. कित्याक जाय उलयता जाय जाण आसाय, पूण हें कोण दाखोवपा जाय कामां. आज आमगे तुम चोयताय केपेकार सगळे आमी मडगांव वयताले, तेमगे पारवडा बी तुम रस्तो चोयताले. आज CMान म्हाका 20 crore दिवन सँक्शन करून टेंडर जावन आयज तुम रस्ते रुंद जाले आमगेले. आनी आयज आमकां सोंपेपणी तशी आमकां वचपा मेळटा. हें डेव्हलपमेंट आमगे जालें. आनी आज हांव लकीली म्हणून जाता जें आमी पावल घेतलेलें,
जे आमच्या वाठारान जे आमच्या सीएमान जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना आमी मज जावन एक 7-8 म्हयन्यांनी जे कोवीड येयलें आनी ह्या कोविडा टायमार जायत लोक सफर जाले आनी पूण सीएमान आपल्यागे होप सोडना जायत जाण टिका करूंक लागले एश केला पूण सीएमान पर्सनली वचोन थिंगा लोकां हॉस्पिटलां वचोन जायत काम केलें होरें सभास्की मोठा जायतीं लोकां उतरां ते खावपाक पडलें पूण आमकां लागून तुमकां लागून आनी ही आयज सभास्की सीएमाक एक सिंपल मनीस जो कितें लोकांगे आयकोन घेवपी आम केन्ना गेल्यार केन्ना ना म्हणपी ना आपलें काम करून दाखोवपी तेच भाशेन बाबू कोळेकार असो आमदार तुमकां मेळ्ळा खरें तुमी नशिबोन कित्याक जायत्या मोठ्या आतां हे मनीस पयले दुसरी पार्टी आहलोले आतां तो तिणें गेलो म्हणजे अशी तेशी पूण तें तुम मिसगायड जायना काय जो बाबू कोळेकार जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जालो कोणाकूच ताकोना पयलीं एक सबसिडी दिवपाक जे गरीब लोकांक एक कितें एक मशीन घेतलो ट्रॅक्टर घेतलो जा कितें आनी कितें मशीन घेतलो तेका आमी एसटी हेका 90% सबसिडी दिताले पूण हे 10% जा 25% त्या लोकांक पयलीं फूल भरूंक पडटालें मागीर सबसिडी येताली पूण बाबू कोळेकारान पयलींच पावटी तुमी सबसिडी पोस्ट भरपा नाकाय हें फूल तुमकां जे गोवोरमेंटा अंडर दिवन हे तुमकां फेसिलिटी दिलो आसा हांव सभास्की दितां बाबूक आनी जायत्या प्रेसान मी घातलें बाबू येना पूण बाबूक हे काम आम जाणाय आज बाबू कित्तो सो तितून कोणें तूं मिसगायड जायना काय सगळे आमगे क्रिस्तांव भाव केपेचे जी पार्टी कांय ना जी बीजेपी पार्टी आमच्या मध्ये आमचो आदलो MP आनीक आतांचो NRI कमिशनर आमचो एडवोकेट नरेंद्र सावयकार येयल्लो आसा ताका वेलकम करुया सो हांव मागतां बाबू कोळेकाराक लग्ना ताका फुलांचो बुके दिवपाक देव बरें करूं सो हांव मागतां जी कामां उदरगतीची जे उदरगतीची कामां जी आसात आज फॉरेन आमच्या मध्ये हांव विसरलो आमच्या मध्ये फादर वालेरियन मोठोय आसा ताकाय आमी आज वाखाणटात कित्याक हे सोबेक तोय फादर हांगा आयलो म्हणून सो जे काम करपाक जे मोन आसा जे बाबूक आमी पळयतात तेज्या घरान कित्याक इलेक्शन जालें अशें म्हण न्हू बाबू सगल्यांकूय एका मोनान चोवपी तो तुमी पळोवपाक जाय तो कॅन्डिडेट कोण रिस्पेक्ट दिता कोण कितें काम करता हें बाबू सोबे आसा हांव चड टायम घेयना आमगे आनी 4 लिडर आसाय जायत तुमकां वेळ जालो जायत उलोवपा आशिल्लें पूण मागीर उलोवया तुमी हांव एकूच सजमतां आमचो बाबू कोळेकार जो केपें तितून दुबावूच ना आमगे आदलो मिनिस्टर प्रकाश बेडी ताणेंय ताका साथ दिला सगळे बाब आमगे कुंकोळकार बाब आसा ते सगळे ताका सपोर्ट आसा आनीक एक पावट मागतां जी उरलोली कामां आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो CM तो करून दितलो आनी तेज्या आदारान बाबा आमगे कोपरेन सांगलें तेश कोन्न न्यूज व्हायरल जालो कित्याक आमी रिजायन जाता म्हूण हितून कांय ना आमी बाबू BJP आसतले आनी BJPच्या इलेक्शन टिकेटीचे आमी बसतले हें सांगोन दिता सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं क्लफासियो आमचे आमदार आनी आतां चड वेळ घेना आसतना हांव आपयतां आदले आमदार आनीक खडेगंज नेतृत्व लाभिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे नेते श्री दामोदरजी नाईक हांकां की ताणें ह्या वेळार 2 शब्द सांगचे त्याच बरोबर आमी मोठ्यान ताळयो मारून स्वागत करूया येवकार करूया आमचे आदले MP नरेंद्र सावयकर हांचे की ते हांगा उपस्थित आसात मोठ्यान ताळयो जावं दिया तांच्या खातीर सगळ्यांनी हांगा तुमकां ह्या केपें मतदारसंघात येवकार भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या ह्या केपें मतदारसंघाच्या ह्या जाहीर अशा सभेक माचयेर आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांगासर जमिल्ले माचयेवेले सगळे मानेस्त सकयल बशिल्ले पत्रकार आनी तुमी सगळे केपेकार भावा भयणांनो निवडणुकीक थोडोच दीस आसा फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान निवडणूक जातली आतां आमी सगळे हांगा जमल्यात वेल्यान दंव पडटा थोडीशी थंडी येवपाक लागल्या आनी ह्या दंवाच्या नेटाचेर
कमळ फुलपाचें आसा. देश आमचो 75 वर्सां आतां हें साजरी करता. देश स्वतंत्र जाल्यार 75 वर्सां जालीं. गोंय स्वतंत्र जालें, मुक्त जालें, आनी पयरूच आमी 60 वर्सां ताजी मनयली. पण देश अजुनूय 75 वर्सां साजरी करतनाय जर आमी उठल्या बरोबर जर टीव्ही लायली आनी रेडिओ लायलो जाल्यार आमकां जर कोण पयलीं जर दिसता जाल्यार तो अमिताभ बच्चन दिसता किंवा आनी कोण तरी दिसता आनी तो सांगता तुमी जर खंय तरी जर भायर संडासाक गेल्ले आसा जाल्यार हात धुयात म्हणून. हात धुयात. भावानो, 75 वर्सां जालीं देश स्वतंत्र जावन. 60-65 वर्सां काँग्रेसची राजवट आशिल्ली. ह्या काँग्रेसच्या हातान 65 वर्सां पर्यंत आमच्या खंयच्या आवय भयण्याक खंय तरी एक संडास बांदून जाग्यार जर दिलो ना, आमची आवय भयणी खंय तरी आमचो बाबू खंय गेलो रे, बाप खंय गेला, उक्ताडेर गेला, उदकाडेन गेला, पडसाकडेन गेला. आमच्या आवय भावाची खंयची तरी इज्जत सांबाळपाचें जर कोणाचें जर काम आशिल्लें तर तें काँग्रेस गव्हर्मेंटाचें, पण तांणी केलें ना. आनी तें करपाक लागून कोण जाय पडलो जाल्यार भारत देशाचो आमचो सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदीजी जाय पडलो. आनी मागीर ताच्या स्वप्नांतलो भारत सुरू जालो. कितें तर घराघराक अन्न दिवप, म्हजी आवय म्हजी भयण खंय तरी उक्ताडार बसता तिच्या खातीर संडास तयार करप. जहाँ सोच है वहाँ शौचालय. सादे सादे मंत्र घेवन, सादी सादी कामां घेवन एक मनीस, जो मनीस फक्त ह्या देशा खातीर झडटा, ह्या राष्ट्रा खातीर झडटा, त्या मनशाच्या तकलेन आशिल्लो हो भारत वो आमकां तुमच्या खातीर आशिल्लो. आनी ताणें कमळ फुलयलें 2014 2019 आनी भारत ह्या देशांतलें हें एक राज्य आसा गोंय, ह्या गोंयान सुद्दां ही जर क्रांती जर कोण केली जाल्यार ती मनोहर पर्रीकर सरकारान, भारतीय जनता पार्टीन. हांगसर बशिल्लीं सगळीं बायलां, हांगसर बशिल्ले जाणटे, हांगसर बशिल्लीं भुरगीं याद करात. गोंय स्वतंत्र जालें, मुक्त जालें, 60 वर्सां जालीं. तुमी खंय तरी कामां करतालीं. कोण शेतां वता, कोण पाडेली, कोण गाडो घालता, कोण आमलेटी विकता. प्रत्येक जाण इल्लो इल्लो खंय तरी काम धंदो करता आनी गोंयचे तिजोरेन थोडे तरी टॅक्स घालता. पण याद करात आनी सांगात, जाहीर आव्हान हें की काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान फाटल्या 50 वर्सांत जर कोणाक जर रेजिड्युअल म्हटल्यार कंटिन्युअस इन्कम दिला जाल्यार ओपन चॅलेंज. पण म्हजी खंयची तरी एक आवय आसतली, एक विधवा बायल आसतली, कोण तरी घरान खंय तरी मारगायेन खातीर रडटा ती एक वयनी आसतली. हाज्या खातीर जर अशे सगळे इन्कमाचे जर स्त्रोत जर पूर्णपणे जर कोणें सुरू केले जाल्यार त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीच्या मनोहर पर्रीकर सरकारान, या कमळाच्या सरकारान ते आयज पासून चालू आसा. एक खंय तरी चली जन्माक येता, आवयक दिसता की तिच्या खातीर कितें तरी करचें, 2 कांकणां हाडची, तोडो हाडचो, कितें तरी करचें. पण लग्ना वेळाचेर खर्च सोंसपाक जायना, त्या वेळाचेर होच सरकार ते विचार करता आनी म्हज्या ह्या भयणी खातीर लाडली लक्ष्मी तयार करता. 1 लाख रुपया. खंय तरी जाणटो म्हजो बापूय हात थरथरता, ताचे कडेन काम करपाची ताक ना. घरा कडेन बसून भुरग्या कडेन अरे कितें दिता रे 10 रुपया, हते वचून एक च्या हाफ घेता, पण ताजे कडेन पयशे ना. खंयचे पयशे काय म्हणून तो पुतो उसळटा. अशा वेळाचेर त्या बापायक जाणें ह्या संवसाराक, ह्या गोंयच्या तिजोरेन कितें तरी घातलां, त्या आदर म्हणून, सन्मान म्हणून जर ताका जर 2-2.5 हजार रुपया जर आयज पासून कंटिन्युअस येतात जाल्यार ते ह्या सरकारा लागून आनी ते पर्रीकरान सुरू केले ते डॉक्टर प्रमोद सावंत फुडें चलयत आसा. म्हणून आमकां कमळ जाय. म्हारगायेन म्हजी जेन्ना वयनी, कोण तरी भाभी, कोण तरी बायल म्हणटा कितली म्हारगाय गे ही सायबिणी, बाजारान गेल्यार दुडू पावना, 100च्या नोटीक मोल ना. पण त्या वेळाचेर त्या बाजारान वतगीर सुद्दां म्हजे भुरगे उपाशी उरचे न्ही म्हणून तिका 10 रुपया मायज जर मोडपाक जर ताक जर दिली जाल्यार गृह आधार स्किमीन त्या 1,500 रुपया म्हयन्याक 2,000 रुपया म्हयन्याक येता पळय ताका लागून दिली. हें विसरनाकात. बाबू कवळेकर ह्याच भारतीय जनता पार्टीचो आयज भाग जावन आसा. त्या वेळार तो बाबू आशिल्लो. तो बाबू आतां बाबू ना. बाबू आतां व्हड जाला. बाबू आतां आमचो सगळ्यांचो, तुमचो सगळ्यांचो भाऊ जाला. आनी ह्या सरकारान मेळून केल्ली ह्यो सगळ्यो स्किमी, ह्यो शेताच्यो स्किमी, हें हार्वेस्टर, हें सारें
तें सगळें जर बाबू आयज जर दिवपाक पावता जाल्यार तें फक्त भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी. आणि येणारी निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीचे हात गट करतना, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हात गट करतना बाबू कवळेकराक तितल्याच मतांनी निवडून हाडपाचें जर काम जर कोण करतले जाल्यार हे केपेची जनता करतली. आणि तुम्ही हे करून भारतीय जनता पार्टी, आमी आज मान वयर काडून उलयतात, दोळ्यान दोळे घालून उलयतात, कापस्तादीन उलयतात. कित्याक उलयतात? जर हे एकमेव अशें सरकार आसा जाणी जाहीरनाम्याचेर एक एक उतर बरयलें, तें उतर व्हरून लोकां कडेन केलें. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी बगर पर्याय ना, बाबू बगर पर्याय ना, डॉक्टर प्रमोद सावंता बगर पर्याय ना हे म्हणूया. आणि जर तुम्ही म्हज्या उतराक सहमत आसात, थंडी पडलेली असताना, दव पडलेलो असताना एक जोरदार घोषणा जावनी, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. काढा दोन्ही हात वयर आणि म्हणात, डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. काढा हात दोन्ही वयर, बोलो भारत माता की. धन्यवाद. देव बरें करूं दामोजी, तुम्ही एक नवी स्फूर्त हांगा भरला. देव बरें करूं. तुम्ही एक नवी उर्बा हांगा आयच्या ह्या सभेत भरली आणि मुखासच ताचे जे पीक आसा ते येता त्या निवडणुकीक जेन्ना घोशणा जातली आणि निवडणुकीची तारीख येतली तेन्ना जरूर जातलें. हांवें उदळ म्हणलें बाबू जो कहता है वो करता है. आणि खरेंच एग्रीकल्चर क्षेत्राक ताणें एक नवी नामना, एक नवो आयाम दिला. आणि त्या खातीर आपल्या दुर्गम अशा भागात प्रत्येक शेतकऱ्या कडेन पावपाचें काम बाबून केलां. चड वेळ घेनासतना हांव विनंती करता आमचे राज्यसभेचे खासदार भौमानेस्त विनय बाब तेंडुलकर हांगा की ताणें दोन शब्द सांगचे ताच्या मजगती. हॅलो. भारतीय जनता पार्टीचं बाबू कवळेकर तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीच्या केपे मतदारसंघाच्या जाहीर सभेत व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे बहुजन समाजाचे नेते आणि गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केपे मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री बाबू कवळेकर, कुंकळ्ळीचे आमदार क्लेफास डायस, भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, माजी आमदार आणि पक्षाचे सरचिटणीस बाब दामू नाईक, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते बाब प्रकाश वेळीप, आता हांगसर अध्यक्ष पावले आसात. सगळ्यांनी उभे राहून त्यांच्या घोषणा दिल्या. आम्ही स्वागत करूया. जे पी नड्डाजी आमच्यामध्ये पावले असतात. भारतीय जनता पार्टीचा, बरोबर, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की.
आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आताच पावले आसात. त्याचबरोबर आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे हे आयिल्ले आसात. तशेंच केपें म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष व्यासपीठाचेर बसल्या दोन्ही जेडपी शाणू आनी बाब कुशाली वेळीप, तसेच सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, फादर इनासियो आणि पदाधिकारी, सरपंच, पंच मेंबर सगळ्यांचे तुमचे स्वागत करता. वयतो बाबू कवळेकर सांगतालो की सांजो 8,000 खुर्च्यो घातलेल्यो आणि आम्ही येता तेन्ना पळयता आम्ही खुर्च्यो गाडयेंतल्यान येयत आशिल्ल्यो. जवळ जवळ 10,000 खुर्च्यो हांगा भरलेल्या, त्या शिवाय लोक उबे आसा. त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि तुमचो सगळ्यांचो तको भारतीय जनता पक्ष असतो अशें मागता आनी माझे 2 शब्द सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. बोल बोल भारतीय जनता पार्टीचा. भारत माता की. जिसके नाम में ही प्रकाश है और जिसके नाम में ही संसार है, वो जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे साथ है. तो मोठ्यान ताळे जाऊन तांकां आमी उर्बेभरीत येवकार दिवया. तांकां फुलांचो गुच्छ अनेक आमच्या मार्फत या केपें मतदारसंघाच्या आमदारामार्फत आणि लोकांमार्फत हो एक मोगाचे प्रतीक भेटून तांकां येवकार दितात. आपका स्वागत है नड्डा जी. इस विधानसभा क्षेत्र में तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं. यहाँ के विधायक, गोवा राज्य के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवड़ेकर जी की तरफ से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत है नड्डा जी. तसेच आम्ही स्वागत करतात प्रदेश अध्यक्ष सदानंदजी तानावडे यांचे, आमचे मुखेलमंत्री आणि सगळे उदळ सगळ्यांचे स्वागत जाल्लेच आसा. देव बरें करूं. हो मोठो कार्यकर्त्यांच्या मार्फत एक हार घालून सगळ्या नेत्यांचे हांगा स्वागत जाता. मोठ्यान ताळी जावन दिया त्यांच्या खातीर. एक अभिमानाची गजाल, भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा आमच्या मध्ये उपस्थित आसात. सगळ्यांच्या वतीन तांकां उर्बेभरीत येवकार. आपका स्वागत है. आपका स्वागत है एक बार फिर यहाँ की जनता की तरफ से, यहाँ के कार्यकर्ताओं की तरफ से. जो बरे करो. यहाँ की परंपरा के अनुसार हम आपका स्वागत करते हैं. जैसे हमारे कोंकणी में एक कहावत है, धौलार बड़ी पड़ले. दैट मीन्स वी हैव स्टार्टेड द इलेक्शन कैंपेन. एक बार फिर इनका, हमारा नड्डा जी का तालियों की गूंज से हम स्वागत करते हैं इस केपे विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर बाबू कवळेकर जी का, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हांव वेळ वगडायनासतना मागता आमचे तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार, गोंय राज्याचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर एंड वेरी डायनामिक लीडर, प्लीज वेलकम, पुट योर हँड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री बाबू अलाय चंद्रकांत जी कवळेकर. बाबू कवड़ेकर तुम आगे बढ़ो.
बोला बोला भारतीय जनता पार्टीचा भाऊ बहिणींनो, या शानदार अशा सभेक जी सुरवात आम्ही 4 साकून हांगा बरगत अशी गर्दी एकठांय जाल्ली. हांव सर्वप्रथम चंद्रेश्वर बुद्धनाथ देवाक नमन करून या स्थानिक सगळे देवस्थानाक जे दत्तात्रय देवस्थान आसा त्या भागांनी आमचे मुदेश्वर देवस्थान आसा, दामबाब आसा, शाईबाबा आसा आनी समस्त बाकीचे देवस्थान हांकां सगळे देवांक नमन करून हांच्या शानदार अशा सभेचे आमचे आदरणीय पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डाजी, JP नड्डाजी म्हणून आमी सगळ्यांनी तांकां वळखतात, ते आमचे मध्ये आसात. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजप पक्षाचे आमचे गोंयचे अध्यक्ष सदानंद बाब तनावडे, राज्यसभेचे खासदार आणि आदले पार्टीचे अध्यक्ष विनयभाई तेंडुलकर, आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी तातूंत भितर NRA कमिशनर आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, आदले आमदार आणि जनरल सेक्रेटरी दामोदर बाब नाईक, आमच्या ह्या भागाचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश सर, म्हणजे शेजारचे आमदार म्हजे मित्र बाब क्लफास डायस, माचीर बशिल्ले सगळे आमचे सगळे मान्य सगळ्यांनी नांव घेना सगळी म्हजी टीम आसा. जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष आसात, ZP आसात, 4 ZP आसात, सगळे आमचे काउन्सिलर आसात, नगराध्यक्ष आसा, सगळे आमचे सरपंच आसात, 7 सरपंच, 9 काउन्सिलर, फादर मोता आसा, आमचो युवाचो लिडर आमचो योगेश बाब आसा, आमचे बाकीचे सगळे मोर्चांचे सगळे अध्यक्ष आसात, आमच्या केपेचे इन्चार्ज आसा बाब विशाल आसा, मंडळाचे अध्यक्ष आमचे बाब संजय, आणि हांगा जमिल्ले म्हणजे सगळे समस्त मोठ्या प्रमाणात केपेचे सगळ्या ल्हान मोठी माणकुले सगळे आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि म्हणजे मोगाळ म्हणजे सगळे बुजुर्ग धरून ते ल्हान धरून ते वयस्क धरून ते सगळे म्हणजे केपेचे मोगाळ भाव आणि भयणंदो भाऊ नाही सगळे ल्हान म्हणल्यार ते वयान ल्हान आणि बुजुर्ग म्हणल्यार वयान व्हडले, पूण म्हजे कार्यकर्ते सगळे कार्यकर्ते जे आसात ते म्हणजे खंबीर खांबे जे गेली अनेक वर्सां जशें उलोवप्यांनी म्हणलें म्हजी 5 इलेक्शन जाली. पयलीं जिल्ल्याचें इलेक्शन, तेजे नंतर 4 आमदारची इलेक्शनां, गेले 23 वर्सां तूं म्हाका निवडून दित आसात. आनी भावनो सदींच तुमी तुमचें सहकार्य तुमचें आपुलकी आपल्यापण म्हाका लाभलें आसा. आज सुद्दां अवघे 2 दीस पयलीं आमकां अध्यक्षान सांगलें की हांगा आमचे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत येतात आणि पहिल्याच दिसाक जे 21 तारखेर येतात तेन्ना त्यांच्या तुमी केपें मतदारसंघाक मिटींग घेवपाक जाय. भाऊ तुमकां खबर आसा की आमी केन्नाय मिटींग घेतात चडशी ती शेनवारा सांजची नाल्यार आयतारा सांजची घेतात, कित्याक सुट्टीचे दीस म्हण हेजे पयलीं तशी घेयी. पूण जेन्ना पार्टीचो आदेश येयलो हांवें म्हणलें म्हाका कांय फरक पडना, म्हजे कार्यकर्ते जे आसात ते तांकां आयतार शेनवार आयतार जाय असो ना, खंयचो दीस जर तांकां उलो मारीत जाल्यार ते म्हजे उतराक पालो दिवपा खातीर सगळे जाण येतले आनी हांवें म्हणलें होकार हांव म्हणलें मिटींग घेता. आनी भावना आयज जी हांगा लोक तुमी जमलात ह्या अशे पद्दतीन मिटींग तेन्ना तुमकां खबर आसतलें उलोवप्यान सगळे उल्लेख केला. जेन्ना जाहीर सभा आसता जेन्ना राष्ट्रीय अध्यक्ष येतात तेन्ना जाहीर सभा आसता किंवा केन्ना तरी म्हळ्यार एक तरी सावथ गोवाक किंवा पणजी आझाद मैदानाचें आसता आनी तेन्ना लोक आसतात 10, 15, 20 हजार लोक असतात. आज भावनो आज फक्त आमी एकच मतदारसंघाचे लोक, म्हजे मतदारसंघाचे लोक तुमी कार्यकर्ते खंयच्याच बाकीच्या मतदारसंघाक हांवें कोणाकच म्हणलें ना, फक्त म्हजे मतदारसंघातले लोक. आणि तुम्ही जेन्ना हांवें उलो मारलो आनी म्हाका अध्यक्षान विचारलें, म्हाका संघटन मंत्र्यान काय म्हणलें काल उलयतना, आमचे मदीं आसात संघटन मंत्री आमचे आसात ते वयर आयले ना, सकयल आसात, सतीश धोंड सर आसात, पार्टीचे सावथ गोवाचे अध्यक्ष तुळशी बाबा आसात, सर्वानंद बाबा आसात, हे सगळे खुबशे पदाधिकारी आसात ते सकयल बसले आसात. काल म्हाका पक्षाच्या वतीन म्हणलें की तुमचे लोक कितलो जातलो, आनी भाऊ तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचें एकच म्हणलें की
कमीत कमी 10,000 त्याच्या सकल आसपाना म्हणले. पाहून आयज जाणा आमी खुर्ची घातली आमच्या, तेन्ना म्हणले 8,000 खुर्ची पयली घालया, 2,000 स्टँड बाय आमच्या भुरग्यांक दवरले. हांवें तांकां एकच सांगलें, खुर्चेक स्टँड बाय दवरपाची पूण गरज ना, तुमी घालून उडया. पण तरी देखून तुमी 2 कुशीन दवरल्यो. पण भावना आयज अशें खुशी बघता की त्यो 2,000 खुर्ची उरलेल्यो त्यो घालून सुद्धा आज लोक आनीक फाटल्यान उबे आसात. हो जो मोग ही अपुरबाय म्हाका तुमी दिल्ली आसा, और हो अपुरबाय मोग तुमी म्हाका इतलो दीत आसा. आनी ह्या पावटी तर कार्यकर्त्यां भितर डबल वाड आसा. आज इतली वर्सां बरोबर म्हजे बरोबर आसल्या ते पयलीं हांव ज्या पक्षाक आसले त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आसले ते इतले वर्सां म्हजे बरोबर रावले. पूण जेन्ना प्रवेश केलो दुसऱ्या पक्षांक, तेन्ना आयज त्या पक्षाचे जेन्ना काँग्रेसींतल्यान भाजप प्रवेश केलो तेन्ना भाजप पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते एका म्हणजे सगळे कार्यकर्ते म्हाका साथ दिली आणि आज डबल कार्यकर्ते म्हज्या मतदारसंघात जाल्ले आसा. अशा पद्दतीन म्हाका सहकार्य केल्ले आसा. जशें म्हजे पयलींचे इलेक्शनां जायी म्हज्या मतदारसंघाक, म्हजे जिल्हा मेंबर म्हणजे आसले पयलीं, हांव त्या पक्षाक आसतना त्या पक्षाचे चारी आसले. हांव जेन्ना भाजप प्रवेश केले उपरांत चारी म्हजे झडपी आसा. सिंबॉलाचेर म्हणजे पार्टी लायन इलेक्शन आसतना चारी झडपी आसा ते म्हजे आयज भाजपाचे आसात. पावून गेली 25 वर्सां कौन्सिलचे आसात ते काँग्रेसचे हांगा आसले. खुबशे लोक म्हणा की हांगा कॅथलीक मेजॉरिटी आसले कारणांनी आज बाबू खंय तरी कौन्सिल जिखता. पूण भावना म्हाका खात्री आसली हांव खंयच्या पक्षाक गेले उपरांत लोक म्हजे आसतले. पूण जेन्ना हांवें काँग्रेसींतल्यान भाजप प्रवेश केलो, आयज सुद्धा कौन्सिल जेन्ना परत जाले ते सुद्धा आज खंय खंबीरपणे म्हजे बरोबर आसा आनी सगळे कौन्सिल हांगा दिश्टी पडटात. अशा पद्दतीन म्हाका आयज लोकांनी कौल दिल्लो आसा म्हज्या मतदारसंघात. सगळे कौन्सिलर, सगळे सरपंच, सगळे जिल्हा मेंबर, सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते, पण सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते आमचे भितर आसात. हांगा आमचे मिडिया आसा मोठ्या प्रमाणात, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा. त्या गवा आसा की आज पर्यंत आमी कशा पद्दतीन लोकांनी आमकां सहकार्य केल्लो आसा आनी करत येयल्ले आसा. म्हणून आयज आमचे आदरणीय अध्यक्ष आसा, आमच्या ज्या संघटनेचें काम हांवें लागींसान आतां पळयता, ज्या कोविड महामारी भितर सुद्धा आमच्या पक्षान जे काम केल्ले आसा, जावं ते आमचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे, जावं ते संघटन मंत्री सतीश दौंड, जावं ते आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्या पद्दतीन कोविड महामारी भितर सुद्धा काम केला त्या उल्लेखनीय काम केल्ले आसा. ज्या पार्टीचे आदेश येई त्या प्रमाणे आम्ही सगळे ग्रासरूट लेवलार काम केल्ले आसा. ज्या पक्षाने एकमेक पक्ष जे आसा तो फिल्डार रावन काम केल्ले आसा, तो फक्त भाजप पक्ष आसा त्यांनी काम केल्लें आसा आनी कोणीच काम केल्लें ना. विरोधक आसा त्यांनी फक्त टिका करपाचें काम केला. सोशल मिडिया, प्रिंट मिडियाचे फक्त टिका करपाचें काम केला, ताच्या पलीकडे काहीच केलें ना. पूण फिल्डार देवान काम केला ते फक्त भाजप पक्षाने काम केल्लें आसा. पण आमचे सीएम आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार, गर्वान सांगान दिसता म्हाका की त्यांच्या कॅबिनेटी भितर आमकां स्थान आसा. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या पद्दतीन कार्य करता, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें काम करता, सगळ्यां बरोबर. आज प्रत्येक तळागाळातल्या लोकांक दिसता, ग्रामीण भागाच्या लोकांक दिसता हे सरकार आमचें आसा. कित्याक सर्वोदय आणि अंत्योदय तत्वाचेर आमचे मुख्यमंत्री काम करतात. प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून प्रशासनाक आता लोकां कडेन देंवयल्लें आसा की लोकांची कामां जावची, लोकांक त्रास जावचो न्ही, तर लोकांची कामां करपा खातीर ऑफिसरांनी लोकां कडेन वयचें अशे पद्दतीन काम आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. पवनाची भरीव कामगिरी करता आसतना आज म्हाका गर्व फील जाता जे आयज ग्रासरूट लेवलाक ज्या पद्दतीन संघटना मजबूत करपाचें काम जो पक्ष करता हे गर्व जाता की प्रत्येक ल्हान मोठ्या कार्यकर्त्याची कदर केली करप जाता. आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हांगा आसात, नड्डाजी हांगा, JP नड्डाजी आमचे हांगा आसात. हाच्या पयलीं तेमी विजीट केल्ली आसा आनी तेंची सुद्दां आमी कामाक म्हणजे जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना हांव पळयता. आमची जेन्ना बाकीच्या आमदारांची मिटींग जाता, कोर कमिटीची मिटींग जाता, तेंचे पळयता कशे पद्दतीन बारीक प्रमाणात तेजो विचार करप, बारीक प्रमाणे तेजो वासपूस करप, बारीक प्रमाणे तेजें चिंतन करप, बारीक प्रमाणे कसलो विशय तो सिरियसली घेवप, तेचेर विचार विनिमय करप, अशे पद्दतीन आयज पार्टीची धोरणां आसा. पण चड टायम घेवचो ना कित्याक आयज आमचे आनीक प्रमुख अशी 3 भाशणां हाजे उपरांत जावपाची आसा. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष उलयतले, आमचे CM उलोवपाचे आसात आनी आदरणीय आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी उलोवपाचे आसात जे तुमी आयकपा जाय. पण तुमकां एकच सांगता, खूब वेळ जालो हांव जाणा, तुमी रावतात, खूब वेळ जालो, 4 पासून तुमी लोक हांगा आसात. जेन्ना हांव 4:30 सुद्दां हांव एंट्री मारली तेन्ना सगळ्यो खुर्ची भरलेल्यो, तेन्ना साकून आतां पर्यंत तुमी रावल्ले आसात. अवघे आनी 3च भाशणां जातली, तुमी 3 भाशणां म्हळ्यार आयकयात, म्हजी वयची न्ही, कित्याक जे मेन व्यक्ती आसात
ते आमचे जे आज उलोवपाचे आसा आनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आसा त्यांचे तुम्ही उलोवप आयकपा जाय ते उलोवप शेवटचे जातले तुमकां खबर आसा म्हणून म्हज्या कार्यकर्त्या बद्दल म्हाका गर्व आसा आज उलोवपाचें म्हणलें खंय तरी वेगवेगळे सर्वे आसता आनी कितें आसता पण म्हाका केन्ना तरी वार्ताहर किंवा कोणी विचारतात म्हाका स्वता विचारतात तुका फुडली इलेक्शनां कितें आसा काय म्हणून भावना एकच विचारता म्हाका सेफ आसा काय कितें आसा डेंजर झोन आसा काय सेफ झोन आसा त्यामुळे आज म्हणजे हांव सांगचो ना म्हजे कार्यकर्ते तुमी वचून विचारात आज सुद्दां हांवें वावुर्ला गांवांत गेल्लो थंय सुद्दां 4 कोटीचो रस्तो हांवें सुरवात करपाक गेल्लो थंय सुद्दां म्हाका प्रेसान विचारलें जेन्ना तुका कितें दिसता हांवें एकच सांगलें म्हजे बद्दल हांव म्हळ्यार सांगचो ना म्हजे कार्यकर्ते तुमी विचारात त्या कार्यकर्ते तुमकां सांगतले की म्हजे बद्दल कशें आहा तें भावना कित्याक म्हाका धाडस आसा की म्हजे कार्यकर्ते म्हाका विश्वास कितें आसा की गेली 23 वर्सां जावं जिल्ल्यांतल्यान जावं आमदार जालो ताचो विरोधी पक्ष नेतो जालो आनी आतां हांव उपमुख्यमंत्री जालो भावना केन्नाच हांवें डिफरन्शिएट केलें ना कोणी म्हाका शिंदे मनशान सांगचें की केन्ना हांव खंयच्या पदाचेर चडत आसा केन्नाच म्हज्यो वागणुकी कितें चेंज जाले काय कितें हांवें भावना केन्नाच भेदभाव केलो ना हांव केन्नाच गरीब श्रीमंत अशें केन्ना मानली ना हांव केन्नाच व्हड मनीस ल्हान मनीस अशें केन्नाच हें केलें ना हांव म्हज्या घरा कडेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हजी सिस्टम जी आसा ती वेगळी सिस्टम हांव म्हज्या घरा कडेन कोणी लोक येता ताका मोठी मनशाक वेगळो जागो बारीक मनशाक वेगळो जागो अशी केन्नाच ना म्हणजे सगळे म्हजे बाबतींत सगळे लोक एक म्हजी भावानो म्हज्या घरा कडेन ही परंपरा आसा की म्हज्या घरा कडेन लोक येयले उपरांत ते हॉलाक न्ही तर किचना पर्यंत वयतात किचनात न्ही म्हज्या बेडरुमा पर्यंत येता भावानो तुमकां खबर आसा की तुमी सकाळचे येयले आनी म्हाका जर मातशी लेट जालो सकाळी येवपाक जाल्यार भावानो तुमकां येवन तुमी वयर येवन तुमी अक्षरशः म्हज्या दाराचेर मारतात म्हाका उठयतात कित्याक हे तुम्ही म्हाका हे हांवें फ्रिडम दिल्ली आसा पयलीं पासून कित्याक लोकां भितर एक हांवें अपुरबाय जी आसा ती पयलीं पासून कायम केल्ली आसा हांवें केन्नाच भेदभाव केलो ना जो आमदार जावचे पयलीं हांव ज्या पद्दतीन आसलो आज आमदार जावन उपमुख्यमंत्री जावन सुद्दां म्हज्या हेतू भितर बदल केन्ना जालो ना आनी बदल जावचोय ना कित्याक आयज आमकां जे आमकां आयज शिकवण आसा म्हज्या आई बाबाची ती तशी आसा हांवें केन्नाच कोणाक ल्हान मोठो असो हें केल्लो ना आनी म्हणून भावान म्हणटा हांव की म्हाका प्रत्येक वेळाक खूब फावटी म्हणा लोक 2012 इलेक्शन सुद्दां हांवें म्हणलें अशें की आमदार हे फावटी मातशी खतरा आसा सर्वे आनी कितें सांगता पूण म्हाका खात्री आसली म्हजी मतदार जे आसात म्हजे लोक म्हाका सोडचे ना जेन्ना त्या आदाराचेर जेन्ना 2012 इलेक्शन जालें खुबशे आमदार गेले पूण भावनो त्या वेळाक सुद्दां हांव हायस्ट मार्जीन म्हळ्यार गोंयाक हायस्ट मार्जीन घेवन म्हाका तुमी निवडून दिल्लो प्रत्येक वेळा साथ दिल्ली आसा पण 17 इलेक्शनाक अशें म्हणपा लागीं खूब इलेक्शन जाली 5वें इलेक्शन जिल्हा 2 5वें इलेक्शन खूब धोका आसा पूण भावार म्हाका खात्री आसली इलेक्शन जालें कावंटींग जालें बरगत असो मतांनी म्हाका तो निवडून दिलो आनी आतां तर भावान डबल कार्यकर्ते आसात पयलींचे कार्यकर्ते आनी आतांचे कार्यकर्ते अशे डबल कार्यकर्ते आसा असो इलेक्टेड म्हजो फौज आसा तुमचे कार्यकर्त्याची फौज आसता आनी प्रत्येक ग्रामीण भागांनी ल्हान मोठे म्हजे कार्यकर्ते आसात जे आपुलकीन आपलेपणांनी म्हजे बरोबर असतात तर त्या आदाराचेर म्हाका खात्री आसा की तुमी ह्या फावटी सुद्दां म्हाका इलेक्शनाक काम करपाक ही पाळी येवची ना की ज्या पद्दतीन हांव ह्या दिसांनी घरांनी वयता तुमी जेन्ना म्हाका रिस्पॉन्स दितात तेन्ना कळटा की तुमी विचार केल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा भावानो म्हाका कसली सर्वेचे आनी कसली गरज ना म्हाका म्हजो जे आसा ते आदार आसा तुमी म्हजी सर्वे आहा ते तुमी म्हाका म्हजो विश्वास आसा तो तुमी म्हाका बाकीचें कांय लागना म्हाका खबर आसा की म्हजे कार्यकर्ते म्हजे बरोबर आसात आनी ते म्हाका केन्ना सोडचे ना कित्याक हांवें लोकां बद्दल हांवें केन्नाच वेगळो विचार केल्ली ना हांव चड टायम घेवचे पयलीं भावानो चड टायम जाल्लो आसा आनी आमचे उलोवपी आसात पूण हांव आवर्ती घेता आसतना अनेक फावटी तुमी मोठे प्रमाण हांगा कार्यकर्ते आसात तुमी एक अपुरबाय आपलेपण दाखयल्लें आसा हांव परत तुमचेर विनंती करता हेजे उपरांत आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष उलयतले आमचे सीएम उलयतले आनी तेजे उपरांत आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी उलयतले मुद्दम जावन दिल्लीचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ते अशें तेंची सभा दिल्ली पणजी जावपाची मडगांव जावपाची तरी देखून आमच्या केप्या ल्हानच्या गांवांक तेंची सभा मुद्दम आयिल्ले आसात तेंचें भाशण जायसर तुमी कोणी उठचे न्ही आनी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन अनेक फावटी हांव राष्ट्रीय अध्यक्ष येवकार दिता आनी तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कौन कमबख्त कहता है कि बाबू डेंजर जोन में है बाबू पूरा खेपे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है बाबू तो बाबू है वही असली सिकंदर है वही असली सिकंदर है बाबून म्हणलें की डबल इंजिन की सरकार आणि बाबू कडेन डबल इंजिन के कार्यकर्ता है तो डेंजर झोन किंवा तो हातूंक भितर ते पडचे ना बाबूची जीत ही तुमचे सगळ्यांचे उपस्थिती आसा आमच्या मजगती गोंय
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, अ डायनमिक लीडर, अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सनॅलिटी, बट जांच्या नावाकच सदा आनंद आसा अशें एक नेतृत्व मेळ्ळें. मोठ्यान ताळे मारून आमी तांकां वरवे बरीत येवकार दिवया. श्री सदानंदजी तानावडे हांकां की ते ह्या वेळार उपस्थित जाले. केपें मतदारसंघाच्या आजच्या जाहीर सभेक व्यासपीठाचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डाजी, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमचे आमदार गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हजे मित्र बाबू कवळेकर, राज्यसभेचे खासदार आणि पार्टीचे आदले अध्यक्ष विनय बाब तेंडुलकर, या भागाचे आदले मंत्री आदले आमदार प्रकाश बाब वेळीप, कुंकळीचे आमदार क्लाफासिओ डायस, पार्टीचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर, दामू नायक, जिल्हा पंचायतीचे या भागातले चारूय जिल्हा पंचायतीचे सदस्य, या नगरपालिकेची नगराध्यक्षा, नगरसेवक, पंचायतीचे सरपंच, पंच, पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन हजारोंच्या संख्येन उपस्थित केपें मतदारसंघातल्या सगळ्या भावा आणि भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण गेले 3 तास तुम्ही सगळे हांगा बसून आसात, वेगवेगळी भाशणां आयकतात. आमकां भाशण उलोवपाक इजी, पण तुम्ही समोर आयकपाक खूब टेन्शन आसता. तरी पण तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित आसात, कारण बाबूचेर दाखयल्लो प्रेम, पार्टीचेर दाखयल्लो प्रेम हो हाच्यातल्यान सिद्ध जाता, आनी म्हणून तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. ज्या तरेन बाबू उलयलो, आमचे मुख्यमंत्री उलयतले, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षय उलयतले. निवडणुकीक अजून 2 महिने आसात, पण निवडणुकीच्या पयलीं ज्या ऐतिहासीक अशी सभा हांव विनया कडेन उलयतालो, हाच्या पयलीं येदी व्हडली सभा जाल्या काय म्हूण विनय म्हणटालो, सगळ्यान व्हडली सभा, ज्या सभे भितर बाबू बरोबर आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आज उपस्थित आसात, म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कारण ज्या तरेन बरेचशी अफवा बाबूचे स्थिर आसा काय कितें, बाबू निवडून येतलो काय कितें, अशा तरेची चर्चा जांकां राजकारणा भितर एक्सपिरियन्स ना, काँग्रेसीक तांचे कडेन लिडरशीप ना, कारण ह्या भागा भितर लिडरशीप जी असली ती बाबू कवळेकरा बरोबर असली. बाबू कवळेकरान ज्या वेळाचेर डिसिजन घेतलें, आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचें काम करतात तें काम तेंच्यांनी पळयलें. ज्या तरेन ह्या गोंयची उदरगत मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाचेर फुडें गेल्ली, आनी ज्या तरेन फुडें व्हेल्ली उदरगत फुडें व्हरपाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंत करतात हें तेंच्यांनी पळयलें. आनी तेंच्या लक्षांत आयलें की खऱ्या अर्थान जर ह्या एखाद्या राजकीय क्षेत्रा भितर जर फ्युचर करपाचो आसत जाल्यार तो केवळ आनी केवळ भारतीय जनता पार्टी भितर करपाक शकता, हें तेणी 2019 भितर जाणलें, आनी त्यांनी काँग्रेसीक राजिनामो दिलो आनी भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. आज परिस्थिती कितें काँग्रेसची परिस्थिती आज जाल्ली आसा, सायकल चलोवपाक मनीस मेळना अशा पद्दतीची परिस्थिती जाल्ली आसा. शेवटी कोण एक उरलेलो तो रेजिनल्डे उठलो आनी तोय गेलो. बाकीचे एक कोण तरी तो वाट पळयता खंयचो पार्टी आपल्याक घेता काय म्हूण. ही परिस्थिती काँग्रेसची आसा, आनी ताका लागून काँग्रेसीन तर ह्या मतदारसंघा भितर विश्वास सोडलेलो आसा की हांगालो आमदार निवडून येतलो म्हणून जाका एक्सपिरियन्स ना अशा मनशाक हांगासर उमेदवार म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. कारण ज्या मनशान केन्ना हांगाली पंचायतीची निवडणूक जिखुना, ज्या मनशान हांगाल्या नगरपालिकेची निवडणूक केन्ना लडोवना, जो केन्ना जिल्हा पंचायतीचो सदस्यय जावना, तो मनीस आज एखाद्या राजकीय पार्टीचो उमेदवार म्हणून ठरता. बाबू कवळेकरान हांगाली राजकीय कारकीर्द ही जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यापासून सुरू केली, आणि ठामपणान सांगपाक बरें दिसता, 4 निवडणुका तो विधानसभेचे जिखलो, 1 जिल्हा पंचायतीचो जिखलो, आणि हे केवळ तुमच्या आणि तुमच्या आधाराचेर. बाबून आपल्या स्वभावान बदल घडोवना. बाबू हो सामान्य भशेनूच उरलो,
आणि म्हणूनच ही अलोट गर्दी आम्ही पळयतात. एखाद्या राजकीय पार्टीक 4 लोकांक आपयतात, आतां 9 जालीं. इतल्या वेळापासून पेशन्स तकलेर दवरून हांगासर जे तुम्ही बसून आसात, हो केवळ आणि केवळ प्रेम बाबूक लागून तुम्ही दवरिल्लो आसा. ज्या वेळाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयान ठरयलें सरकार तुमच्या दारी, म्हणून त्यांच्यानी ठरयलें की सरकाराचे सगळे जे ऑफिसर आसात त्या सगळ्याच जाणांक गांवां भितर व्हरप अशें ठरयलें, लोकांची कामां करप अशें ठरयलें. बाबून ठरयलें बाबू तुमच्या दारी. बाबून ठरयलें लोकांच्या घरा घरा आपूण वतलो. मुख्यमंत्र्यान ठरयलें गांवां पर्यंत वयतलो. बाबून ठरयलें लोकांच्या आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या घरापर्यंत वयतलो. घरापर्यंत वचून लोकांक विचारतलो कितें प्रॉब्लेम आसा काय म्हणून. बऱ्याचदा आमी पळयतात की एखादो निवडून येतकच गायब. फाल्यां आमचे 10 वर्साचे कारकीर्द जी आसा, कारण गोंया भितर डेव्हलपमेंट, गोंया भितर विकास हो खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयान येतकच जाल्लो आसा. मागीर आमी पळयतात वेगवेगळो विकास आसूं शकता. नॅशनल हायवे आसतले, हांगालो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, मुख्यमंत्री आपल्या भाशणान उलयतलेच, पूण हो सगळो विकास जो आसा हो विकास करपाचें काम हे केवळ आनी केवळ भारतीय जनता पार्टीन केल्लें आसा. आमी पळयतात आज बरेचशे राजकीय पार्टी कोण सांगता चंद्र हाडून दिता, कोण सांगता आनी कितें तरी हाडून दिता, कारण जांकां खबर आसा की त्यांच्या पार्टीचें सरकार येवचें ना, ज्यांचो ह्या गोंया भितर पंचय ना आनी सरपंचय ना, एखादी नगरपालिकाय ना, ताका सांगपाक कितें जाय, तुका कितें जाय तें हाडून दिता म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री आसत, भारतीय जनता पार्टीचो उपमुख्यमंत्री आसत, हेणी एखादी गोष्ट जर सांगली आसत जाल्यार ती दिवपाक जाय. कारण सरकार जें आसा हें गोंया भितर सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा, केंद्राक सरकार हें भारतीय जनता पार्टीचें आसा. आनी ताका लागून एखादी गोष्ट जर सांगली आसत जाल्यार ती करपाक जाय हें आमकां खबर आसा. आमी पळयतात हांगासले कांय तरी दिल्लीचे लोक आयल्यात, कांय वेस्ट बेंगॉलच्यान लोक आयल्यात. ह्या वेस्ट बेंगॉलच्यान आयिल्ले पार्टीचे जे TMCचे लोक आसात ती लोकांची गृह आधारची फॉर्मां तेंच्यांनी कितें तरी वेगळें नांव दिल्लें आसा. पण लोकांक विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर, कारण भारतीय जनता पार्टी जें सांगता तें करून दाखयता. ह्या वेस्ट बेंगॉलची जी मुख्यमंत्री आसा तिका जर लोकांची इतली जर हें आसत जाल्यार तिणेन पयलीं हे सगळ्यो स्किमी आपल्या वेस्ट बेंगॉलाक इम्प्लिमेंट करच्यो आनी मागीरच आमकां गोंयान येवन सांगचें. आनी ताका लागून आजची जी उपस्थिती जर पळयली आसत, गोंया भितर ज्या तरेन तुमी सगळें राजकीय परिवर्तन पळयतात, गोंया भितर मोठ्या प्रमाणान वेगवेगळे नेते भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करतात. म्हाका एका पत्रकारान विचारलें की काँग्रेस पार्टीन आपले 8 उमेदवार जाहीर केले आनी MGPन आपले 12 उमेदवार जाहीर केले, तुमचें कितें काय म्हण. हांवें ताका सांगलें आमचे उमेदवार निवडणूक डिक्लेअर जाल्या नंतर आमी डिक्लेअर करतले आनी एकदां डिक्लेअर केले की ते परमनंट उमेदवार उरतले. ज्यांच्यांनी डिक्लेअर केल्ले आसा ती निवडणूक जाय पर्यंत, निवडणूक डिक्लेअर जाय पर्यंत कितले उरतात ते पळयात. काँग्रेस ऑलरेडी 1 कमी जालो, MGPचो 1 कमी जालो. आमचे उमेदवार परमनंट डिक्लेअर करतले आमी, अशें कोणाक तरी बरें दिसूंक जाय म्हणून उमेदवार डिक्लेअर करपाचें ना. आनी ताका लागून म्हाका खात्री आसा 2022च्या निवडणुका भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार परत एकदा ह्या गोंया भितर येतलें. आनी येता आसतना ह्या मतदारसंघा भितर बाबू कवळेकर हेका तुमी सगळे निवडून हाडटलेच, पण आजची जर उपस्थिती जर पळयली आसत जाल्यार म्हाका खात्री आसा गोंया भितर सगळ्यात जास्तीत जास्त लीड घेवन तुम्ही ताका निवडून दितले अशी आशा व्यक्त करता आणि परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि म्हजे भाशण हांगाच सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें करूं सदानंदजी. देव बरें करूं. थैंक यू. जो आपके सामने कांटे बोए उनके सामने आप फूल बोए तो आपको फूल के फूल मिलेंगे, उनको त्रिशूल मिलेंगे, ऐसे कबीरदासचो एक दुआ आसा. आणि तशें ह्या दुआक प्रूव करपी आमचे डायनामीक यंग चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, जाणें कोविड काळाक जे काम केलें, आपल्या डायनामीकपणान दाखयलें आनी जे पॉवरफूल कितले आसा हें दाखयलें, ते सदांच म्हणटात तशें आमी आयज आमच्या नड्डाजीक सांगतात भिवपाची गरज ना. प्लीज वेलकम द डायनामिक यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. पुट युअर हँड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमॅन. मोठ्यान आवाज जाऊ दे एक.
भारतीय जनता पार्टीच्या केपें मतदारसंघातल्या या महासभेक आमच्यामध्ये आसात आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डाजी, आमच्या पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सदानंद शेट तानवडे, गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हजे मित्र आणि केपेंचे आमदार बाब बाबू कवळेकर, आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब नरेंद्र सावयकर, तसेच बाब दामू नाईक, आमचे कुंकळेचे आमदार बाब क्लाफासियो डायस, आमचे केपेंचे माजी आमदार बाब प्रकाश वेळीप आणि व्यासपीठाचेर सगळे मानेस्त भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे सरपंच, पंच, कावन्सिलर्स, चेअरपर्सन्स, ZP नांवां घेत जाल्यार म्हजी 15 मिनटां फुकट वयतली. पूण हांव तेंची नांवां घेयना. व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त म्हज्या समोर आशिल्ल्या केपें गांवांतल्या म्हणजे तुमी 4 वरां पासून हांगासर आसात, सगळ्या म्हाज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो, म्हणजे सगळे मिडिया फ्रेंड्स आनी वदळच्यांत आमचो जगदंब धोल पथक आमकां नेटान सगळ्यांक जोश वाडयता, ते धोल पथकूय आमच्या मदीं आसात. हांव निश्चितच तांच्याय सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका दिसता आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केप्यां गांवांत येयल्या आनी केप्यां गांवांत देवचंद्रेश्वर भूतनाथ ताका नमन करून आमी सगळ्यांनी तांचें स्वागत हें नेटान करपाक जाय. ते हांगासर आयल्या हें माननीय मोदीजीक कळपाक जाय, ते दिल्लीन कळपाक जाय की बाबूच्या मतदारसंघात राष्ट्रीय अध्यक्ष आयल्या आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता निश्चितच तुमी नेटान तांचें स्वागत करचें हें तुमच्या लागीं हांव मागतां. तांच्यांनी फक्त धोल वाजयलो म्हणून जावचो ना. आमी सगळ्यांनी नेटान उबे रावात, सगळे जाण उबे रावात आनी दोनूय हाताचे बुटीक वयर, दोनूय हात वयर करात, दोनूय हात वयर करात, व्यासपीठाचेर आसलेल्यांनी हात करात. माझ्या बरोबर दोन्ही हात मुठी वयर करून म्हणत, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, वंदे वंदे भारत माता की, JP नड्डाजीचा, JP नड्डाजींचा. धन्यवाद. इलेक्शन पर्व आहा ते वाजयता आनी तुमी इतकी व्हडली सभा केल्या. म्हाका दिसली आयची लास्ट सभा, फाल्यां सोडून परवा इलेक्शन कशें मरे. आनी म्हटलं आतां बाबू सोमतो परत एकदा विधानसभेत पावलो आनी परत एकदा आसा तसो मंत्रिमंडळाची शपथ. अरे तुमच्या सगळ्यांचो इतके भियोन ते पयलींच 2 नंबराचेर पावल्या. म्हाका भंय जाला तो एकूच उरात म्हणून, म्हाका भंय जाला तो एकटोच उरात म्हणून. एकटो डायरेक्टली कलकत्ताक गेलो आनी आतां उरला तो दिल्लीक वचात, हाजो म्हाका भंय जाल्लो आहा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गेली 10 वर्सां ह्या गोंय राज्यांत आमी लोकांची सेवा करता आनी लोकांची सेवा दिता आसतना सत्याची, सातत्याची आनी विकासाची आमी सदोदीत सत्याच्या मार्गान, सातत्याच्या मार्गान आनी विकासाच्या मार्गात ह्या जनतेची सेवा केल्या. आनी म्हणून तर परत एकदा आमी तुमकां सांगपाक आयल्या की फुडलीं 5 वर्सां समृद्धीची आनी तेकाच लागून गोंयच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. आमी जें कितें सांगलां तें आमी केलां. मुद्दामून काडून पळयात. 2012 मनोहरभाई पर्रीकरांचें सरकार तेन्नाच्यान आयज 2022 पर्यंत आमच्या जाहीरनाम्यात दी गजाल आमी सांगल्या. आमी सांगलें आमी लाडली लक्ष्मी सुरवात करतले. आमी सांगलें आमी गृह आधार 1500 रुपया दितले. आमी सांगलें आमी 2000 रुपयाची पेन्शन दितले. आमी सांगलें की स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर करतले. आमी सांगलें आमी रस्ते, लायट, उदक 100% आमी गजाली केल्या आनी ताजोच रिपोर्ट फाल्यां माननीय अध्यक्षांच्या हस्ते आमी लोकार्पण करता. हें आमचें सरकार आसा. आमकां फटींग उलोवपाची संवय ना. मुद्दामून तुमी काडून पळयात. गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयता.
गेली 60 वर्सां विविध पक्षांची हांगासर सरकारां येयली आनी गेली, पण खऱ्या अर्थात जर गोंयचो विकास जाला आसत जाल्यार तो 2014तल्यान सुरवात जाला. हा 2014तल्यान कित्याक म्हणटा? माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल केंद्रातलें सरकार 2014त आयलें आनी 2014 पासून आयज पर्यंत हे डबल इंजिनचे सरकार आसा. ह्या डबल इंजिनच्या सरकारात 20,000 कोटी पेक्षा चड रुपये जे आसा ह्या विकासा खातीर आमी हांगासर स्पेंड केले. हा मुद्दामून सांगता, काडून पळयात. जो जो गोंयान येता तो विचारता, अरे वचात थंयसर रस्ते, वचात थंयसर पूल, वचात थंयसर हायवे, सगळ्या पद्दतीचो विकास पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे, ताजेर जावपी मांडवीचो 3रो पूल, जुवारीचेर जावपी 2रो पूल, काणकोणचो बायपास बांदता आसतना माश्यां आसतलो, गलजीबाग आसतलो, तळपण आसतलो, ह्या 3 न्हंयचेर एकूच पूल आनी ताका मनोहर पर्रीकर बायपास. तुमी वास्को मार्मागुआ तालुक्यान वचून पळयात. एमपीटी कनेक्टिविटी करपा खातीर पुराय शहराक डायवर्ट करून आमी म्हणटा की वी डिजन वार्णापुरी टू सडा जंक्शन कोट्यांनी रुपया खर्च करून आमी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी फक्त रस्त्याच्याच बाबतींत न्ही, टुरिजमाच्याय बाबतींतूच अशाच पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी प्रत्येक बिचार वचून पळयात. थंयसर टॉयलेट्स आसतले, पार्किंग सोय आसतली, चेंजिंग रूम्स आसतले. अरे गोंय राज्याक पयले फावटी स्वताचो हेलिपॅड हो आमी टुरिजमाच्या मार्फत ओल्ड गोवा हांगासर फाटल्याच दिसांनी उक्तावण केलां. हें खूब म्हत्वाचें आसा. माननीय मोदीजी काल 60व्या मुक्तीच्या समारोप सोहळ्याक आशिल्ले. ताच्यांनी जे 5 प्रोजेक्ट उक्तावण केले, हे लोकार्पण केले, हे आमच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. अरे गेल्या आग्वादचो जेल, आग्वादच्या जेलचो म्युझियम काल आमी लोकार्पण केलें. अरे ज्या आग्वाद जेलींत आमच्या गोंयच्या स्वतंत्र संग्रामात ज्यांच्यांनी भाग घेतलो त्या कितलेशाच स्वतंत्र सैन्य, राम मनोहर लोहिया आसतलो, टी.बी. कुन्हा आसतलो, असे कितलेशेच जाण त्या आग्वाद जेलींत तांकां तुरुंगात दवरलेले. त्या तुरुंग खंय तरी खितपत पडलेलो. गेली कितलीशींच वर्सां कोणीच त्या तुरुंगा कडेन पळोवंक नाशिल्लो. हांव तर सांगतलो बाबूक की अवश्य मुद्दामून हांगासल्या लोकांक एकदां वचून तो म्युझियम दाखोवचो, एकदां वचून तो म्युझियम पळोवचो. 28 कोटी रुपया खर्च करून केल्लो तो म्युझियम. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तर तुम्ही सगळ्यांनीच पळयलां. ज्या कोविडाच्या खातीर आमी सुरवातीक त्याचो उपयोगूय केलो. आनी सगळ्या पद्दतीच्यो स्पेशलिटी माननीय मोदीजीच्या हस्ते कालचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमी अनावरण केलें. तुमच्या हांगा लागीं आशिल्लें सावथ गोंयचें हॉस्पिटल, अरे 7 लाख लोकांक कवर करपाचे 500 बेडेड जे परत एकदां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टचें हॉस्पिटल आमी लोकार्पण केलें. मोपा हांगासर ज्या जाग्यार आमी एअरपोर्ट बांदता, इट इज एन एविएशन स्किल सेंटर, ज्या मार्फत जवळपास 1,500 भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाचें स्किल सेंटर आमी त्या मोपा गांवांत उक्तावण केलें. पयलें आमी म्हणटा की इन्सुलेटेड गॅस स्टेशन दवर्ली नावेलीच्या गांवांत आमी गॅस स्टेशन उक्तावण केलें. अशा विविध पद्दतीचे प्रोजेक्ट जे आसा हे माननीय मोदीजींच्या हस्ते आमी ताचें उक्तावण केल्लें आसा. गोंय राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी म्हणटा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत हर एक मतदारसंघात तुमी वचून पळयात. तुम्ही केप्या गावातली तुमची कॉलेज पळयात, प्रत्येक तुमची गावातली शाळा पळयात, तुमच्या प्रत्येक गावातले हॉस्पिटल पळयात, प्रत्येक गावातले रस्ते पळयात, उदक पळयात, लायट पळयात. आणि हे सगळे करता आसतना आमकां चिंता आसा मूळ गोंयकाराची. ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां म्हणजे फाटल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात आमचो चडसो वेळ हो कोविडांत गेलो, आमचो तावते सायक्लोनान गेलो, आमचो फ्लडांत गेलो, पण आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. आणि हे सगळे करता आसतना माननीय मोदीजी आत्मनिर्भर भारत ही नवी योजना सुरवात केली. आणि ती योजना सगळ्या लोकांपर्यंत पावपा खातीर आमी म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय करतले. आणि स्वयंपूर्ण गोंय ही योजना सुरवात केली. सरकार तुमच्या दारी ही योजना सुरवात केली. स्वयंपूर्ण युवा ही योजना सुरवात केली. स्वयंपूर्ण महिला ही योजना सुरवात केली. आणि बाबून तर एक पावल फुडें मारून आमदार तुमच्या दारी ह्याच पद्दतीचो प्रकार प्रत्येक म्हाका दिसता आयज पर्यंत खंयचोच आमदार म्हणजे इलेक्शनाक केन्ना तरी कोण तरी वयता आसतलो, पण गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री जो तुमच्या दारात वचोन तुमच्यो समस्या विचारता अशा पद्दतीचें हें केन्नाच जावंक ना. अभिनंदन करता हांव बाबूचें. ज्या पद्दतीत गोंय राज्यात उपमुख्यमंत्री काम करता आसतना मागीर जावं ते आपल्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट, जावं ते आपल्या TCP डिपार्टमेंट, जावं ते आपल्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपल्या खात्यातल्यो स्किमी फक्त आपल्या मतदारसंघानच न्हय तर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या शेतकरी भावांक कशा पद्दतीत फायदो जातलो हाचो तो विचार करता. अरे पयलेच फावटी आपल्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या मार्फत ICRच्या मार्फत गोंय राज्याचो प्लॅन ठरता. ICRात मिटींग जाता, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी डिपार्टमेंट, म्हाका खबर आसा की ताज्या हस्ते ताचो प्लॅन ठरता की गोंय राज्यात कृषीचो विकास कसो जातलो. हांव अभिनंदन करता ताचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून. ज्या पद्दतीन ताणें गोंयभर काम केलां खरोखरूच सांगता ताची तोखणाय करीत ती थोडी.
आयज पर्यंत आमी पारंपारीक शेती करताले. आयज पर्यंत ज्या शेती वेवसाय भट्टेनी एक स्टेप फुडें वचून ताणें म्हटलें की ऑर्गेनीक फार्मिंग करपाक जाय. केंद्र सरकारची येवजण आपल्या जी आसा केप्यां गांवांत आसतली किंवा त्या काणकोण गांवांत आसतली, पेडण्या गांवांत आसतली, म्हाज्या प्रत्येक शेतकारा कडेन पावपाक जाय. प्रत्येक शेतकाराक कृषी कार्ड मेळपाक जाय, ताका सॉयल हेल्थ कार्ड मेळपाक जाय, ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळपाक जाय. तळमळीत त्याच्यात लिडरशिपीच्या सकयल प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो जो प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक झोनल ऑफिसर हो प्रत्येक गांवांतल्यान वचोन ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळोवन दिता, ताका सॉयल हेल्थ कार्ड मेळोवन दिता, ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळोवन दिता. आणि इतकेंच न्ही तर ऑर्गेनीक क्लस्टर फॉर्मेशन करपाचें काम हें खूब मोठ्या प्रमाणात तेणी केलां. हांव पळयतां, हांव लागच्यान तेजें काम पळयतां, हांव लागच्यान म्हणजे प्रत्येक गोश्ट ही विश्वासान घेवन प्रत्येकाक फुडें घेवन वचपाचें काम ही तेज्यात आसा. आणि हे सगळें करता आसतना आपल्या केप्यां गांवांतल्या 21 वर्सां म्हणजे तो जेन्ना जेन्ना उलयता तेन्ना आपल्या केप्यां गांवांतल्या प्रत्येक मनशाच्या विशीं ताका चिंता आसा, ताका तळमळ आसा हें दिसून येता. गेली 20 वर्सां जे आपल्या बरोबर लोक आसा खंय तरी हांव म्हणटा की तो म्हणटा की गेली कितलींशींच वर्सां हे पारंपारीक आनी पयलेच फावटी आपूण सत्तेन आसा. आनी पयलेच फावटी ही सत्तेन आसल्या कारणान अपेक्षा सगळ्या जाणांची आसतली. बट केपेकारांक हांव निश्चितच सांगता की म्हाका खात्री आसा की तुमचो बाबूचेर विश्वास आसा. हाज्याय फुडें ह्याच पद्दतीन विश्वास दवरा. तुमकां बाबू जो आसा नेतृत्व करता हाज्याय फुडें आसात. हांव चड वेळ उलोवचो ना, पण एक 2-3 गजाली तुमकां निश्चितच सांगतलो. गोंय राज्याचो विकास करता आसतना सर्वांगीण विकास जावचो हाज्या खातीर आमी म्हटलें स्वयंपूर्ण युवा आनी स्वयंपूर्ण गोंय सांगता आसतना आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक लायट मेळोंक जाय, उदक मेळोंक जाय, टॉयलेट मेळपाक जाय. आमकां प्रत्येकाक फायनान्शियल सेक्युरिटी जाय, प्रत्येकाचो बँकेत अकावंट आसपाक जाय, प्रत्येकाचो इन्शुरन्स केल्लो आसपाक जाय, प्रत्येकाचो आमी म्हणटा की सोशल सेक्युरिटी DSSY सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली, ग्राहक आनी हें सगळें मेळपाक जाय. म्हणून सातत्यात आमचे स्वयंपूर्ण मित्र त्या गांवांतल्या पंचायतींतल्यान काम करता आनी प्रत्येकाक ते मेळ्ळे काय ना ते व्हेरीफाय करता. हाज्या व्यतिरिक्त ताजे बाबूचे स्वताचें ऑफिस हे वचून व्हेरीफाय करता. सगळ्या पर्यंत पावला काय ना ते पळयता. आनी ही खरी आमदाराची तळमळ आसा. तो खंय तरी उपमुख्यमंत्री जालो हाजो अर्थ तो थंयच रावलो आनी तुमकां विसरलो असो ना. त्याच्या प्रत्येक ऑफिसांतलो स्टाफ म्हाका पळयता की प्रत्येकाची योजना तेज्या पर्यंत ती आमचे सरकारूच अशा पद्दतीन आसा की केंद्रांतल्यो योजना आनी राज्यांतल्यो योजना ह्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी आसा. आमचें सरकार हे देश प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम ह्या भावनेंतल्यान चलता. आनी म्हाका सांग, हांव जर मुख्यमंत्री जाला, बाबू जर उपमुख्यमंत्री जाला आनी लोकांच्यो योजना जर लोकां कडेन पावना जाल्यार कितें उपयोग आमचो कांयच उपयोग ना. म्हणून तर गेली 2.5 वर्सां सातत्यात कंटिन्युअसली कितें ना कितें तरी खंयच्या ना खंयच्या योजनेच्या मार्फत हे लोकां कडेन व्हरप, लोकां कडेन पावप हें काम आमचें सरकार सातत्यात करीत आसा. हांव तुमचे कडेन मागपाक आयलां की 2022 परत एकदां ह्या गोंय राज्यांत अशाच पद्दतीचें समृद्धीचें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार परत एकदा आसा तसो बाबू ह्या राज्यांत परत एकदा उपमुख्यमंत्री जावचो. म्हणून तर तुमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवची हें तुमकां सांगपाक आयलां. तुम्ही पळयतले की आमच्या विरोधात असलेल्यांच्या नंबरांचेर हांव वचना, पण गोंय राज्यांत हे फावटी विचित्र अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. प्रत्येक जाण जो उठला सुटला तो कोण तरी हांगासर वेस्ट बेंगालच्यान हांगा आयला, कोण म्हणपाक लागलो तेजे देवी कडेन कंपॅरिजन केलें. अरे निदान आमच्या शांतादुर्गे कडेन तरी कंपॅरिजन करूं नाकात. देवी शांतादुर्गा जितकी शांत आसा तितकीच ती खर आसा. त्या खातीर म्हणजे कोण MGPची युती त्या TMC कडेन, तो आम आदमी उठता आनी कोण तो परत फॉरवर्ड उठता आनी हात वयर करता. हात वयर केल्लो दुसरे दीस गेलो आनी कलकत्ताक पावलो. तो हात वयर केला तोच ना. अशा पद्दतीचें विचित्र राजकारण. बट गोंयकारांनो, हांव तुमकां सांगपाक आयलां, ह्या गोंयचें रक्षण करपा खातीर, ह्या गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर, आमच्या माय भयणीचें रक्षण करपा खातीर कलकत्तान इलेक्शन जाल्या उपरांत जें जालें तें जर तुमी काडून पळयात, आमच्या गोंयकारांक कदाचित खबर ना. दिल्लीत ते पोल्युशन आनी ज्या प्रकार जाता हें गोंयकारांक खबर ना. म्हणून हांव तुमकां सांगपाक आयलां, आमचें गोंय शांत प्रदेश आसा. आमी हांगासर सगळे जाण हिंदू आसतले, मुस्लीम आसतले, क्रिस्तांव आसतले, एकत्र भाव भयणीच्या रुपांत रावता. हांगासर केन्ना दंगली जावंक ना. हांगा इलेक्शन जाल्या उपरांत कोणी कोणाक मारूंक ना. हांगा इलेक्शन जाल्या उपरांत बलात्कार आनी रेप जावंक ना. पण हें खंय जालां? खंयच्या राज्यांत जालां? हें कलकत्तात जालां. मुद्दामून काडून पळयात. तुमकां जाय जाल्यार हांव दाखयतां. ऑफिशियली 140 केसी ज्यो आसा ह्यो रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसा. आरे ज्या सरकारात म्हणजे थंयसरल्या माय भयणीचें रक्षण करूंक शकना ते हांगा येवन कितें सांगतले? लोकांक आमच्या पिशे करपाची गरज ना. लोक आमचे शाणे आसा.
गेली 10 वर्सां सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी तुमच्या पर्यंत पावोवपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. त्या खातीर परत एकदा फुडल्या 5 वर्सांक समृद्धीचें सरकार दिवपा खातीर माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल नवो भारत निर्माण करपा खातीर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हांगासर आयल्या. तुमकां सांगपाक आयल्या, तुमकां उलो मारपाक आयल्या. माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल स्कील इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें, अशे विविध कार्यक्रम जे आसा हे गोंयांत राबोवपा खातीर आनी मनोहरभाईच्या पर्रीकरांच्या स्वप्नांतलें गोंय, भांगराळें गोंय, भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतलें गोंय, भांगराळें गोंय आमी म्हणटा की निश्चितच केपेंकार परत एकदा हे गोंय स्वयं पूर्ण करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले आनी नवो भारत निर्माण करपाचें स्वप्न जें आसा हें साकार करतले. इतकेंच सांगतना म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. डायनामीक चीफ मिनिस्टरा खातीर जाणें कोवीड काळाक जे संकट आशिल्लें तें परतून लावपाक आपलें सर्वस्वपणाक लायलें आनी गोंयचो नंबर 1 हें पोजिशन सदांच तशेंच दवरपा खातीर तो वावुरलो. जाका पयर 19 डिसेंबराक आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जाका बेस्ट चीफ मिनिस्टर ही पदवी दिली ताच्या खातीर एक मोठ्यान ताळी जावं दिया आनी ताका आमच्या सगळ्यांचो तेंको आमी जाहीर करुया. आनीक आतां हमारे साथ है जो बहुत दूर से यहाँ तक आए हैं, इस कुशावती तट पर बैठा हुआ इस कुशबन में आप आए हैं, आपका स्वागत है. और इस बहुत देर तक यहाँ पर बैठे हुए ये लोग आपकी बात सुनने के लिए आतुर है. मैं समय गवाए बिना आपको निमंत्रित करता हूँ. माननीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा यांका विनंती करता की ताणें आपले मार्गदर्शन या वेळार करचें आनी मोठ्यान ताळे मारून आमी तांचे येवकार दिया. आज की इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित गोवा के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय प्रमोद सावंत जी, हमारे पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्री सदानंद तनवाड़े जी, हमारे यहाँ के बहुत ही प्रिय नेता उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे बाबू कवलेकर जी, हमारे विनय तेंदुलकर जी, हमारे श्री डायस जी जो एमएलए हैं, श्री नरेंद्र सवाईकर जी, दामोदर नायक जी, श्री प्रकाश वेलिप जी, हमारे सभी वरिष्ठ सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, सरपंच, सभी मित्र साथी और मीडिया के मेरे साथी और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में देवियों और सज्जनों, हम सब लोगों को इस जनसभा में बताया गया है कि 4 बजे से आप लोग आए हुए हैं. अभी 9:15 बज रहा है और आप लोग अभी भी डटे हुए हैं. सबसे पहले तो मैं ऐसे शांतप्रिय और संवेदनशील जनता को नमस्कार करता हूं और उससे ताकत लेता हूं. लगभग 5 घंटे से आप यहां पर एकत्र हैं और आप अपने नेताओं को सुन रहे हैं. ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे बताया गया कि पहले इसी पार्क में होती थी जनसभा, अब आपने इधर भी सभा को जोड़ लिया है, उधर भी सभा को जोड़ लिया है और इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्र आए हैं, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है. साथ ही साथ मैंने सभाएं बहुत की हैं, दिन में भी की, शाम को भी की, देर रात भी की, लेकिन सभा में उत्साह बढ़ाने का काम
जो हमारे अपने मित्र साथियों ने यहाँ किया है, ऐसा मैंने कहीं दृश्य नहीं देखा था। इसके लिए मैं विशेष करके इनको मैं देख रहा था कितने अच्छे तरीके से और ताल से ताल मिलाकर आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं कि आपने पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को जमाया है। मित्रों, जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं तो माँ चामुंडेश्वरी देवी जी का और हमारे चंदेश्वर जी भूतनाथ मंदिर का और यहाँ की तमाम जनता को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने और आपसे आशीर्वाद लेता हूँ। गोवा में जब भी आता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ की संपदा, यहाँ के लोग, यहाँ का धैर्य, यहाँ की संवेदनशीलता और यहाँ लोगों को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है वह सच में अद्वितीय है। गोवा वासियों के इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विचार के साथ भी लंबी लड़ाई लड़ने का अगर किसी ने सीखना हो तो वह गोवा से सीखना चाहिए और गोवा के बंधुओं से सीखना चाहिए। लगभग 451 साल आपने गोवा को लिबरेट कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। ये छोटी अवधि नहीं होती है। भारत देश आजाद हो गया, लेकिन आपका लिबरेशन में 451 साल लगे और आप संवेदनशीलता के साथ आप लड़ते रहे। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपको बहुत बहुत इसके लिए मैं समझता हूं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका हमेशा आशीर्वाद मिला है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपका विशेष प्यार है। हम सब ये भी जानते हैं कि मनोहर पर्रिकर जी ने एक गोल्डन गोवा का सपना देखा, एक ऐसा गोवा जो वाइब्रेंट हो, एक ऐसा गोवा जिसमें ताकत हो, एक ऐसा गोवा जो अपने आप में पूरी ताकत के साथ एक सामाजिक आर्थिक डेस्टिनेशन बने, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोवा को स्थापित कर सके। यह मनोहर जी का सपना था, जिसको आज प्रमोद सावंत जी और बाबू कावलेकर जी पूरी ताकत के साथ उनकी टीम पूरा कर रही है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी आपके सामने प्रमोद सावंत जी ने बड़ी तफसील से सरकार के बारे में बताया और क्या क्या सरकार कर रही है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। क्या केंद्र सरकार कर रही है, क्या प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बताने की प्रथा कि हमने क्या किया, ये आपने पहले कभी सुना था क्या? कभी कोई नेता चुनाव में आकर के ये दम रखता था कि वो ये कहे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया? कांग्रेस के जमाने में लोग नारे लगाते थे, वायदे करते थे और अगले चुनाव में नए नारे के साथ आ जाते थे और कोई काम नहीं करते। लेकिन यह हमारी सरकार है, जहां एक मुख्यमंत्री, जहां एक उप मुख्यमंत्री छाती ठोक करके जनता के सामने आके कहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया और मैं ये कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि जुआरी ब्रिज 30 साल समय भी बीतता रहा, नेता भी बनते रहे, सरकारें भी बनती रहीं। 30 इयर्स जुआरी ब्रिज का काम धीमे गति से चलता रहा।
लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों में जो काम उस पर हुआ है और जिस तीव्र गति से आगे बढ़ा है, यह बताता है कि यह काम करने वाली सरकार और मोदी जी के आशीर्वाद से यह आगे बढ़ने वाली सरकार है। यह भी हमको समझना है। अगर हम बात करें डबल इंजन की, तो अटल सेतु ब्रिज, यह 2016 में जो हम लोगों को समर्पित हुआ, लगभग 60,000 कम्यूटर, 60,000 इसका लाभ उठा रहे हैं अटल सेतु ब्रिज का। यह भी हमको समझना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि मनोहर पार्रिकर जी जब जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी हाई जोश रख करके अटल सेतु का निरीक्षण कर रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया। यह भी हमको समझना चाहिए। यह विकास की कहानी, इन्होंने आपको बताया मेडिकल कॉलेज, इन्होंने बताया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, इन्होंने बताया नए नए इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने बताया कि पीएचसी अब 19 से उठ करके अब 55 हो गए हैं। इन्होंने बताया कि 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आ गई हैं। कभी आपने सुना कि किसी और सरकार में ये गिनाने का काम, ये दम रखने का काम किसी को आपने देखा? ये संभव हुआ है तो ये बीजेपी की सरकार में हुआ है, प्रमोद सावंत की सरकार में हुआ है। ये हमको 3,000 करोड़ रुपए का सागरमाला प्रोजेक्ट, हाई कोर्ट का दी स्टेट ऑफ आर्ट बनना, उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 100% टैप वाटर पहुंचाना, पानी पहुंचाना, 16,000 लीटर्स पर डे पर व्यक्ति पर फैमिली देना, ये विकास की नई कहानी है जिसको हमको समझना चाहिए। बाकी पार्टियां जब आती हैं तो सिवाय इसके कि नारे लगाएं, लोभ लुभावन बातें कहें, इसके सिवाय और कुछ नहीं करती हैं। अभी आप सब लोगों को मैं देख रहा हूं, आप लोगों ने अभी खबर पढ़ी होगी कि अमेरिका में ओमिक्रॉन का और कोरोना का बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में आपने पढ़ा होगा, फ्रांस में आपने पढ़ा होगा, सारी दुनिया में कोरोना का जिस तरीके का संक्रमण रहा। और भारत, इन सब की जनसंख्या कितनी है? किसी की 24 करोड़, किसी की कुल मिलाकर के 24 करोड़, किसी की 10 करोड़। हमारी 134 करोड़ की जनसंख्या, 134 करोड़ की जनसंख्या, और उस जनसंख्या को संभाल करके रखना और 137 करोड़ के लोगों को सिंगल डोज और डबल डोज के साथ वैक्सीनेशन कराना, यह काम किया है तो मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, मैं ये पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि आज देश अगर सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से देश की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाया है, 134 करोड़ की जनता को संभाला है और उसके साथ साथ प्रदेशों को भी आगे बढ़ाया है, विकास के दृष्टि से नई कहानी लिखी है। यह संभव हुआ है तो मोदी जी के कारण हुआ है और यहाँ के नेतृत्व ने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। अभी मैं बात करूं आयुष्मान भारत की। सारी दुनिया में हेल्थ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर 130 करोड़ की जनता में 55 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और उसमें जो बच गए थे 2.16 लाख, 2,16,000, उनको दीनदयाल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रमोद सावंत ने जोड़ लिया है। यानी यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका उपचार करने का काम किया। यह भी दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत हमारे यहाँ लगभग 1,36,000 हमारे लोगों को 2-2 हज़ार रुपये पहुँचाने का काम। उसी तरीके से ये जो हमारे यहाँ जनधन खाता खोला गया, 20 करोड़ बहनों को कोरोना के टाइम पर
दो हजार रुपये 500 रुपये पहुंचाना 3 महीने के लिए, यह काम भी संभव हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, इसको भी हमको समझना चाहिए। विकास के दृष्टि से मैंने आपको पहले बताया, स्वच्छता का अभियान उठा लो, आप उज्ज्वला योजना उठा लो, आप सौभाग्य योजना उठा लो, ये सभी काम आम गरीब व्यक्ति को ताकत देने के हैं, आम गरीब व्यक्ति को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी, वंचित, पीड़ित, जो पीछे रह गया है, जिसको सुविधाएं नहीं है, उसको सुविधा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसके लिए आर्थिक मदद केंद्र ने की, मोदी जी ने की, और उसको जमीन पर उतारने का काम प्रमोद सावंत जी ने किया, उनकी टीम ने किया। मित्रों, हम सब जानते हैं कि प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में क्राइम रेट 101% घट गया है, 101% घट गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड बता रहा है, ये आंकड़े उनसे मैंने लिए हैं, 101% घट गया है। क्राइम डिटेक्शन में सबसे आगे अगर है तो गोवा है, 93% क्राइम डिटेक्शन हो रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और आज से 5-7 साल पहले आपके यहां साल भर में 25 लाख टूरिस्ट आते थे, आज 80 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं। यह भी मैं बता देता हूं, सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी तक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आगे चल करके टूरिस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन भी बनेगा, यह भी मैं आपको वायदा करता हूं, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अब मैं अगर बाबू कावलेकर जी की बात करूं तो जितना कम बोलूं, जितना ज्यादा बोलूं उतना ही कम है। आपने देखा होगा कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा। ये आपको बहुत आसान लगता होगा, इतना आसान नहीं है। सुबह से उठ करके हजारों लोगों की तकलीफ सुनना और सुन करके निवारण करना और उसके साथ साथ समाज में खुशी फैलाना, ये कोई बिरला ही कर सकता है। जो समाज सेवा से जुड़ा है वही कर सकता है, उसको हमको समझना चाहिए। अभी मुझे बताया गया कि आपने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी घर नहीं छोड़ा है, सभी घर का आपने आशीर्वाद लिया है। और मैं समझता हूं शायद यही ताकत है, जिन्होंने आपको 5 घंटे तक यहां रोक के रखा है, यही ताकत उसमें से निकलती है, इसको भी हमको समझना है। मित्रों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैंने अभी पीछे शिरोडा में भी ये बात कही कि देखो, जिंदा समाज वो है जो अच्छे को पुरस्कार दे और गलत व्यक्ति को घर बैठाने की ताकत रखे। दूसरा, मैंने कहा कि अंधेरे को जब तक पहचानोगे नहीं तब तक उजाले का मजा नहीं ले सकते हो। अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को हमेशा याद रखो। अंधेरा क्या था? अंधेरा यह था कि कोई नेता आपको पूछने आता नहीं था, वायदे पे वायदा करा चला जाता था और चुनाव के चुनाव जीतता चला जाता था, लेकिन कोई भी छाती ठोक करके ये नहीं कहता था कि मैंने आपका काम कर दिया है। आज प्रमोद सावंत की सरकार और बाबू कावलेकर जी यह दम से कह सकते हैं कि जो कहा था वो करके दिखाया है, यह हम दम से कह सकते हैं। अंधकार क्या था? अंधकार था कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पैसा आपको देना पड़ता था। आज 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर परिवार के लिए सालाना ये देने का काम किया गया है। अब आप सोचिए
गरीब आदमी जिसके घर में किसी को कैंसर हो जाए, गरीब आदमी जिसके घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, गरीब आदमी जिसको किडनी का ऑपरेशन कराना पड़े, क्या उसकी जमीन या घर नहीं बिक जाता था? बिकता था कि नहीं बिकता था? आज 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मोदी जी लेकर के आए हैं और जो बचा उसको प्रमोद सावंत और बाबू कावलेकर पूरा कर रहे हैं। तो आप अंधकार से उजाले की ओर आ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, आजकल मुझे कहीं भी आप ले जाते हैं 20-25 मिनट में पहुंचा देते हैं। कोई हाईवे, कोई अंडरवे, कोई ओवरवे, कोई बाईपास, ये सारे नाम आजकल सुनने को मिल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि फलानी जगह स्टीमर पर गाड़ी डालो, फिर वो आपको उधर छोड़ेगी, फिर गाड़ी निकालो स्टीमर से, फिर उसके बाद आगे जाओ। ये भी दिन मैंने गोवा में ही देखे हैं। तो उस अंधकार से निकाल करके हाईवे, एक्सप्रेसवे, अंडरब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड, ये देखने को आपको मिल रहा है। तो ये प्रमोद सावंत जी के टाइम पर मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये आपको, इसलिए मित्रों, मैं आपको यही बताने आया हूं कि उजाले का जहां मजा ले रहे हो, वहीं जिंदा समाज की निशानी भी रखना। और वो ये है कि काम करने वाले को शाबाशी दो, उनको काम दो, और जो नहीं काम करने वाले हैं उनको घर बैठाने का काम करो। आप समझ रहे हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। मैंने आपके सामने गिना दिया, और मैंने नहीं गिनाए, आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने गिनाए, बाबू ने गिनाए, आपके सामने गिनाए। मुझे तो उतना याद भी नहीं है, मैं तो जितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने तो आपके सामने सारी योजनाओं को रख दिया, कैसे कैसे कर रहे हैं वो भी आपको बता दिया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि आप सब लोग समझदार हैं, जानकार हैं, राजनीति के सारे दाव पेच को भी समझते हैं। आजकल नए नए लोग बहुत आते हैं, नए नए लोग, अभी जब चुनाव का ये बिगुल बजता है और ढोल बजता है तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं, बहुत लोग जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब मेला लगता है तो बहुत लोग मेले में आ जाते हैं, लेकिन खरीदार को तय करना पड़ता है कि मेले में सही दुकान कौन है और गलत दुकान कौन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए चुनाव में सही लोग कौन है, सही पार्टी कौन है, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। और आज हमारे विरोधी भी इधर उधर की बात कर लें, लेकिन विकास के मामले में कहीं भी वो हमारे साथ तो वो मुकाबला नहीं करते हैं, कहीं भी मुकाबला नहीं करते। मैं उन पार्टियों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, उनकी हालत बहुत खराब है, सेहत बिगड़ चुकी है। अभी बाबू बता रहे थे हम दो हमारे दो हो गए। अब मैं क्या चर्चा करूंगा, उनकी स्थिति खराब है। लेकिन हम लोग ये ध्यान में रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है। सत्ता पर बैठना नहीं है, कुर्सी पर बैठना नहीं है। कुर्सी पर बैठने की ताकत आप में है, आप हमें ताकत देंगे। और अगर हम कुर्सी पर बैठते हैं और आपके आशीर्वाद से हम बैठेंगे तो हम आपकी सेवा के लिए बैठेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। सत्ता हमारा माध्यम है, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं, गोवा को आगे बढ़ना है। अभी प्रमोद जी ने आपको बताया कि हमको गोवा को बनाना है सेल्फ सफिशिएंट, हमको गोवा को बनाना है आत्मनिर्भर, और आपने उसका नाम भी दिया है स्वयं पूर्ण। स्वयं पूर्ण, तो स्वयं पूर्ण बनाना है गोवा को। ये लक्ष्य कौन ले सकता है? जिसकी सोच है, जो लंबा सोच सकता है, जो गोवा वासियों को ये स्वाभिमान दे सकता है कि गोवा स्वयं पूर्ण होगा और आगे बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, आपकी शांति को मैं नमन करता हूं, आपके धैर्य को भी मैं नमन करता हूं, जो इतने शांति से आप सब बैठे रहे हैं और आपने मेरी बात सुनी। मैंने कम समय में, कम शब्दों में आपसे बात करने की कोशिश की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो मेरी बात अच्छी लगी होगी, आप उस पर जरूर गौर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
देव बरें करूं. आनीक इतल्यान ही सभा सोंपली अशें जाहीर करता. आयच्या ह्या जाहीर सभेक तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थित राहिले. राष्ट्रीय अध्यक्ष आमच्या गोयचे अध्यक्ष बाकी सगळ्या उपस्थित म्हणून सगळ्यांक तुमकां एक उतरान देव बरें कर म्हणटा. बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे